नमस्कार. हांव श्रीमती चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक स्वागत. आयचे आमगेले योग संवाद कार्यक्रमाक आमगेल संगात भासाभास करच्याक श्री पतंजली योग प्रतिष्ठान हाजे योग गुरु श्रीमती प्रतिभा नायक आमगेल संगात आसची. प्रतिभाक्का, तुमका ह्या कार्यक्रमाक स्वागत. नमस्कार. आता आम्ही प्रतिभाक्का हांगेले एक किरू परिचय घेऊया. आणि सुरत कलाचे श्री कस्तुरी वरदराय पै आणि श्रीमती लक्ष्मी देवी पै दंपतीले दो जावन जन्म आयले ती. योगाचे प्राथमिक शिबिर, प्रांत्य आणि आत्मानुसंधान शिबिरांतू भाग घेवन डिप्लोमा इन योगा आणि MSc इन योगांतू डिस्टिंक्शन घेवन पास जाले. योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया हांगेले रेफरी एग्जामांतू स्टेटाकची फर्स्ट रँक घेतिलास. 8 वर्स दाखोन श्री गुजराती इंग्लिश मीडियम स्कूलांतू योग शिक्षकी जावन आसती. तशींची VT रोडार आसूचे श्री कृष्ण मंदिरांतू श्री पतंजली योग शिक्षण प्रतिष्ठानाचे शाखेंतू योग शिकयत आसची. श्री पतंजली योग शिक्षण प्रतिष्ठानाचे सेक्रेटरी जावन आणि आत्ता ट्रस्टी जावन सेवा दित आसती. प्रतिभाक्का, परत एक वेळा कार्यक्रमाक तुमका स्वागत. धन्यवाद. तुम्ही योगासन कितली वर्स दाखोन करता आसची. तुमका शिकूका म्हण प्रेरणा खंय दाखोन आयली. ಸಾಧಾರಣ 1977 ಇಸ್ವಿ म्हण सांगू येत. तर ನಮಗೆಲ್ಲ PUC जावन डिग्री ओत्ता आशिल्लेंचे. मेगेल हांव सुरतकल वरदराय पै तो राष्ट्र सेवक संघ ताजे प्रधान संचालक जावन आशिल्लो. तशें आमगेले घरकडे बैठक जाता आशिल्लेची. जन पुरो येवन घरकडे योगा विशय मागीर राष्ट्रा विशय पुरो उलयता आशिल्लेंची. आमकां त्या मनांत त्या धंदो कोण बसले. त्याचें वातावरण आसा देखून तांतू मस्त अभिरुची येयली आमकां. आजी कೈ मेगेल अण्ण अरुण पै आणि भाव सदाशिव पै त्यांची परंपरे ಮುಂದುವರಿಸೋಣ तसची. त्याने योगा आजी कुटुंब आसा देखून म्हाका सांग दाखोवन ताजी अभिरुची मस्त आशिल्ली. तशें तें दाखोन शिकून तुम्ही प्रेरणा घेतली भितर. आता योग शिक्षण दिवच्याक तुम्ही केदान आरंभ केले आणि ताका तुमकां प्रेरणा खंय दाखोवन मेळ्ळी. कितले वर्स दाखोन शिकयता आसचे. शिकोवचें आसा म्हण सांगला रे. तें बायलमन शालेक शाखी सुरू केला. हांग श्रीमती शारदा घाटे आणि सुमती अक्का, प्रभा हुंडी तांणी सगळं ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು राष्ट्र सेविका संघ म्हण केलं. तांतू मेगेल अक्का अनुराधा प्रभू, बहिणी अनिता शेणै आम्ही पर ಒಟ್ಟು वच्ची सर्वलेन तांतू ಸೇरून सुरत कला तेद्दोळता तांगेल शाखेन आशिल्ले. सुरवेक आम्ही सुरू केलेला. मेगेल अक्काल घर आंगणा अंतू आम्ही सुरवेक सुरू केलेला शाखे त्या सुरत कला अंतू. ताजे नंतर ते शिकयता चमकलींची ताजी रूच चड जाता गेले. ताजे नंतर रब्बायल ना आशिल्लें. म्हळ्यार तुमकां राष्ट्र सेविका समिती दाखोवन तुमकां शिकोवचे तांतू भितर प्रेरणा आयली. वय तुम्ही योगाचे सुमार शिबीर आनी पुराय हें केलेलें आसा, वांटो घेतिल्लो आसा. तुमगेले ह्या किरू परिचयांतू ते आमकां कळून येयला. तुम्ही शिबीर, प्राथमीक शिबीर, प्रांत्य आणि आत्मानुसंधान म्हणून मस्त पुराय नांव घाल्लेंचे. तशी तांतू भितर तुमकां कशी हें मेळ्ळें आनी ताजे अनुभव एक सांगू येतवे तुमकां. अनुभव म्हण शिबीर म्हण सांगलें. प्रांत्यांत 3 दिसाचें आशिल्लें. मागीर 4 दिसाचें आत्मानुसंधान, 5 दिसा शिबीर. आमकां तेदोळ ते घर सोडून वचून सकट राबोवन गोत नाशिल्लें. तेदोळ ते सकाळ चमकलेंची 1 घंटो 1.5 घंटो वर्ग घेतले आणि घरकडे येवचे आशिल्ले. हे सुरवे पट ते शिबिरा वचून जाताना शिस्त शिकलें. ते सकाळी 4 घंटा उठून त्या थंड न्हावन ते शिकलेंची. आणि 4 जाणां लोट मेळटना तांगेल लोट पळय अनुसरिसूचे. आतां घरकड म्हळ्यार आमी आशिल्लेंची चेडून जे लड नाशिल्लें थंय वतरी आमकां सुरवेक वतना सांगता आशिल्लेंची तुमकां नांव वायट करून आमगेले समितीचें म्हण सांगून. तर सकला लोट होंदाणीक जावन लायक जाता आशिल्लें शिबीर. हें शिबीर पुराय मंगळूरांतू या सुरत कलांतू जाल्ली की विंगड गांवांत. न्ही कोलार चमकलें हांव. आनी एक हैदराबादा जालें. तशें विंगड गांवांतू जालें. परगांवां शिबिरांत पुराय.
योगान तो डिप्लोमा आणि मास्टर पदवी घेवच्याक तुमकां कशी प्रेरणा आयली? तें म्हाका खुशी जावची म्हळ्यार हांव 60 वर्स नंतर घेतिली त्या पदवी. वा तेदळ तें कसं जालें म्हळ्यार सान आसतना नाना गलाल फावंडेशनार हांव शिकोवच्या सुरू केलें. मागीर वर्डी गेली. वर्डी गेल्यार योगा म्हळ्यार नेपथ्य चमकलें. संसार जीवन वेदिकेर आयलें. मागीर चिल्ड्रन गेल्लींची चिल्ड्रन ಹೊಟ್ಟೆ ಜತ್ತರಿ ವಾಪಸ್ ತೆ ಪೂಡ್ ಪಳಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಜಾಯಿನಿ ತೆದ್ದು ಮಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ಅಶಿಲ್ತೆ. ಮಾಗೀರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 2004 ಅಂತೂ ಸುರುವೇಪಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತೂ ಶಿಬಿರ್ ಕೆಲ್ಲ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ತನ್ನಿ ತೆದ್ದು ಮಕ್ಕತೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ತಂತ ಶಿಕೋಚಾಕ ವೈ ವಾಪಸ್ ते गल्लल बीम पळ इंच जाड जावन रूख जाल्ले वय रूख जाल्ले तशी मी तांतू भितर शक्यता आयले. वय मागीर तांतू भितर तुमकां ते पदवी घेवका म्हळ्यार एक आसक्ती कोण तुमकां ताका उमेदी प्रोत्साह कोण दिल्ले? प्रोत्साह म्हळ्यार आमगे प्रतिष्ठान दाखोवन सुरवे पडटा युनिवर्सिटी अण्णामलೈ यूनिवर्सिटी म्हणून तन्नी हांगा येवन क्लास काडले. सुरवे क्लास काडून तन्नी डिप्लोमा इन योगा MSc इन योगा केल्ले. तेद म्हाका स्कुलान तो काम मेळनाशिल्लें. नुस्ता घरा कडेन आशिल्लें पण चेडूं ಹೊಡ್ಡೆ जायची म्हणटान मागीर ते क्लासा चमकन तांगेले क्लासा वचून ते एक दीस वत्ताय मागीर म्हाका शिकोवन पळयलें हांवें. तशी शिकता चमकली. मागीर तांत परीक्षा दिल्ली. मागीर तांत त्या डिग्री मेळटर म्हाका स्कुलांत आपोवन तांणी काम दिलें 60+ जत्तरी. आतां 60+ म्हणटाना तुमी पदवी घेतली. ते पदवी घेताना तुमकां शिकच्याक आनी कश्ट जाल्ली की त्या वेळार कसली तोंदरे जाल्ली की घरांतले म्हळ्यार मस्त जनाक अयो ह्या प्रायर कसं शिकचें बा म्हळ्यार हें आसता ते तुमकां त्या टायमार कसं शिकच्याक कश्ट जाल्ले विसरचे अशें पुरा जावन परीक्षा कशी बरोवचे म्हळ्यार एक द्वंद्व मनांत आनी त्या वेळार आयिल्लो की तुमकां? तशें कसलें जाल्लें ना. इता म्हळ्यार म्हाका वाद्यूचे अभ्यास पुरा जावन आमकां घर कडेन चड फूड दाखोवन आमकां दिसा एक 4 पेज वाचले शिवाय आमी न्हिदना. आजीक तांचे अभ्यास आमकां सदां वाजूचे आशिल्ले. ते विंगड बूक वाजूचे आशिल्ले आध्यात्मिकाचे पळय योगाचे पठ्यपुस्तकां वाजूं सुरू केलें. आनी तांगेले हांगा म्हयन्याक क्लास जाता आशिल्ले वर्ग जाता आशिल्ले. हाका क्लासा वता आशिल्ले आमी. तशें देखून म्हाका मस्त कश्ट म्हूण कळ्ळी बरोवच्याक आनी कळ्ळी बस कश्ट म्हूण जायनी. आतां ज्युरी परीक्षेन तूं रँक आनी गोल्ड मेडल मेळ्ळें म्हणून तुमी सांगिल्लें आसा आनी तुमगेले हांत भितर परिचयांत ते एक क्षण तुमगेलो कशी एक वांटून घेवेत तुमी? तें विसरूंक साथ दिना म्हाका. इता म्हळ्यार ते शिकतना पास जाला पुरो म्हण आसता पळय वय फेल जाल्यार पुरो लज्जी सकडाले येद्राक आनी इतले एफर्ट घावन इतले कश्ट पावन शिकतर पास जावका म्हूण सांगून आशिल्लें. जाल्यार वाजिताचे म्हाका कळनाशी चिंतन तो लायक मना गेले म्हाका आनी वाजीन विसरना आशिल्लें म्हाका. आजीक तशीच उडगास लायक आसा म्हाका. तशें देखून बरोवच्याक कश्ट जायनी वाजिताने कश्ट जायनी म्हाका मस्त. तशें हांव पास जाता म्हण लेखील आशिल्लें पळयल्यार स्टेटाकाचे फस्ट आयलें. तें विसरूंकच नातिल्ले क्षण ते विसरूं जायनाशिल्ले क्षण. म्हणटना योगाचे एक प्रभाव कितले आमगेले हाजेरी मनारी आनी शरिराचे आरोग्या वयरी पडटा म्हळ्यार हातूंत भितर आमकां कळटा. स्ट्रेस कंट्रोल करून घेवचे प्रति एक आमकां हातूंत भितरी फायदो म्हणटात तुमी. खंडीत हवय तांकां दोनी उत्तरां ना. आतां तुमी स्कुलांत चेडवांक योगा आनी शिकयताची. आतां कृष्ण मंदिरांत तूं योगा व्हड्डांक शिकयतात तुमी. आतां चेडवांक आनी व्हड्डांक शिकयतना कसलेय फरक पडटा की? भैया बा मस्त फरक पडटा. मस्त फरक पडटा. आमच्या स्कुलांत अश्विनी शेणे म्हण HM तांणी मॅनेजमेंटाला उरलो न्हू योगा कंपल्सरी केलेलें कड्डाय केलें. ते चेडवां म्हणटा चेडवान म्हळ्यार एज तशी वर्सां तशी पळय खेळचे हें करचें तशें येताचे एक 40 निमिशाची क्लास ते ताका बाय क्लासा दाखोवन हॉला हाडूंक एक 5 मिनट वता वापस वन सोडूंक 5 मिनट वता. आनी तांकां आमी चड डायनामीक योगा शिकयताचे. उडचे नांचे बॅलन्सिंग माती सकयल पांय वयर तसो जालें चेडवां जाय आशिल्लेची. हांगा कृष्ण मंदिराक कशें जाता म्हळ्यार चडावत येवचे 50 वयलीच 50 वयले ना येवचे. तांकां तशी बॅलन्सिंग उडचे नांचे पुरो करूं जायना. आनी तुमकां गोत आसा पुरो योगा सेरूच म्हळ्यार ते कसं रोग येतरे अनारोग्य जातरी सेरूचे
योगा यायची म्हणून सांगल्यार म्हाका कसं जालां हांव हुशार आसा वय त्यांची उत्तर आमकां मेळटस शिवाय वय कसं जाल्यार येवची फुडेंची वत्तल भारी उणें वय तशें आमी तांकां मस्त डायनामीक करूं जायना करूं जायना. तांकां वय हात पाय हालोवचे गळ्या जेवचे सन्न चालनी पुरा वय जाल्यार ताजे व्यायामात मस्त आसा उपयोग मस्त जाता तांकां सकट जेन्ना सांगतना म्हाका पांया गंटे दुखी आशिल्ली हांगा करता रबलें वय म्हाका न्हीदपण आशिल्ली हांगे तर न्हीद लायक पडटात म्हूण सांगतना आमकां खुशी जाता आमी शिकयलेले सार्थक म्हूण दिसता वय त्यांची पण अंगात दुखी नामे कसले रोग घेऊनची योगा क्लास येता देखून तांकां शिकयतना आमी तकतकीत जावन शिकोवका म्हणून हें आसता स्कुलान तूं शिकयतना चेडवांक पुरा जाणां 1 लाख जावन युनिफॉर्म जावन शिकोवचे वय 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 तशें तांगेले एक ते एनर्जी ती विंगडी आसता म्हणटात. आतां शाळेन तूं चेडवांक कॉम्पिटिशनाक आनी विंगड स्कुलाक ताकाक पुरा धाडटाच तेदना तांकां ते कॉम्पिटिशनाक स्पर्धेक आनी तुमी तयार करचे न्ही आसता की तरबेत दिता की तुमी वय वय प्रति वर्स आमकां स्कुलाक तांगेले सर्क्युलर येता अशें योगाचे कॉम्पिटिशन आसा चेडवां पेटोवका म्हूण सांगून आमी तांकां सिलेक्ट करताचे खंयची चेडूं लायक करता म्हूण कोर न्हू आमकां नोटीस येताना तांगेले 1 म्हयनो व्हरता तितलेची सुरवेक येताना तिडशिनाची तशें आमकां स्कुला टायमार मात्र तांचे चेडवान शिकच्या बाजूच्यान कितें वेळ मेळचे एक घंटो मेळटा कितें दिसाक ते 1 म्हयनो भर शिकयताचे तांकां ओपन वेल्यान तूं चेडवांक त्या स्कुलाची इंटर स्कूल आसता चडती कॉम्पिटिशन तांकां प्रायज मेळ्ळेलें आसा म्हगेल्या चेडवांक तांकां मेळ्ळा जाल्यार आमकां कसो जाता म्हण म्हळ्यार आमगेले कॉम्पिटिशना वेळार मात्र चेडूं येताचे बाकी पळय आमगेल्या विदेशांत सकड ते तांगेले रोटीन ते सदांची तांचे करता वतात आनी हांगे चेडवांक 8 गंटे स्कूल म्हूण सांगून तितले बेगी उठाचें जायना स्कुला भायर सरका दूर देखून येताची तशें तांकां समयाचे अवकाश उणे आसता तशें देखून व्हरता तांकां कॉम्पिटिशनां व्हरता चेडवांक मस्त खूश आसता तांतूं वच्चे सकड सर्टिफिकेट दिताची मेळटा प्रायज मेळ्ळेलें आसा चेडवांक. आतां युवजन तांणी कशें म्हळ्यार विदेशाचे हाजेरी प्रभावा निमित्त जिम्माक आकर्शीत जाताचे आनी विदेशाचे जन आमगेले योग करचे शिकच्याक भारताक येताचे ह्या विशयान तुमकां कसो दिसता आमगेले युवजनांक तुमी कसो संदेश दिवचे इच्छा पावताची तें ग्यादी आसना हितले गिड मद्दल्ला म्हूण आमगेले योगा आमकां ताजे मोल कळचे विदेशांत आनी तांणी सूर करतरी वयला कशा पुरो तांणी केला म्हूण सांगून जिम्म म्हळ्यार कसो गोत म्हळ्यार आंगाक पळय एक मसल करचाकी सन्न प्रायाच्यांक बॉडी बिल्डींग आनी ह्या सकड आसा पळय सकड एक्झिबिशन पुरा एक्झिबीट करता पळय ताका पुरा योग न तू प्रदर्शनाय ते प्रदर्शनाक आसची न्हय योगा तूं स्वताची ते अनुभव करची योगा जिम्म म्हळ्यार कसो ना चमकलींची ते हार्ड वर्क केला इतलें हूम आयली मागीर कसो तांणी वखद घेतलें हें घेतलें म्हळ्यार फिट जावच्याक म्हण योगा तशें न्ही योगा तुका भितर वेल खोशीची भायर येवचे अंतरंग खोशी आनी भितर वेल्यान आमगेले स्वभावान तूं प्रति एकांत बदलावण जाता भायल्यान दैहिक प्रभाव दिसता आनी तूं भितर आंतरंगीक प्रभाव दिसता कसो म्हण सांगल्यार योगान तूं खंडीत सायड एफेक्ट ना आतां तुमी सकड पळोवन असो पुरो सन्न प्रायच पळय जिम्मान तो पडलींची गेल्लींची कसं नाक्कशील पुरो जाल्यार आमी पळयला तेच योगांत पळय तेच जेवची भारी उणें काय हजारांत एकल्याक जेवच्या भुरगीं ती इता म्हळ्यार निदान जावचें निदान जावचें एज लिमीट ना कसलें परस दाखोवन कितलेय प्राय जेवताय आमी आमगेल्या देहाक शक्त आशिल्ल तशी आमी वचचेत आनी योगा म्हळ्यार आमी मस्त प्राणशक्तीक मुख्य दिताचे आमगेले उसरू कशी जावका तांतू कसलें ना तांतू खाली एक्सरसायज जाता स्कुलांतूय तुमकां प्राणायाम हें पुरो शिकोवचें आसता की आसन मात्र शिकोवचें सूर्य नमस्कार प्राणायाम म्हणटाची 10 वर्साचे सकल प्राणायाम करूनच तांगे श्वासकोश पूर्ण बेळवणीक जावन आसतना म्हूण अनुलोम विलोम करयता सदां करयताचे स्कुलांतू मागीर सूर्य नमस्कार करयताचे आनी हायस्कुला चेडवांक ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡ್ಡಾಂಗ್ पळय 9th 10th पुरा तांकां प्राणायाम करयताचे चेड अनुलोम विलोम कोणेय करयत नाडी शुद्धी प्राणायाम आतां तुमगेले जिवनांत तुमकां एक अभिमान
योग केल्ल्या निमित्त एक अभिमानार सांगचे तसले कसले संगती विषय कसले सांगच्याक आस की तुमकां खंडित आस. हांव मस्त अभिमान घेवचें म्हाका 2 विशयांत. सुरवेचे म्हगेले वैयक्तीक इता म्हण सांगल्यार रे म्हगेले बामण बँका काम आशिल्लें. तांणी गांव ट्रान्सफर जावन वता आशिल्लेची. म्हगेले चेडूं शिकता आशिल्लेंची. माय माव प्रायज येयलेली आशिल्लेंची. तशी म्हाका वच्चा जायन तांगेलो ते ಗ್ಯಾದೆಸ್ ಪಳೆಯಕ ಅಪ್ಪ ಸಾಕಿದ ಮಕ್ಕಳು ತೆಂಗಿನ ಮರ, ತಾಯಿ ಸಾಕಿದ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಲಿ ಮರ ಮಣ ಬರೀ ಕಂಟೆ ತಂತು ಕಾಯಿ ಮಣ जल्ल्यार मेगेल चेडूं मलगड रामनाथ ताणें MBA करून आतां बँका मॅनेजर जावन आसा. धाकलो रघुनाथ ताणें सॉफ्टवेअर करून इंजिनियरींग चीफ इंजिनियर जावन डेल कंपनींत आसा. त्या विशयान म्हाका मस्त अभिमान आसा. आनी त्या योगा म्हळ्यार म्हाका मस्त संयम शिकयला. म्हाका उलयतना पळय कोणी कोप येवच्यो ते पर ना. आनी आरोग्य लायक आसा तशी योगान ती मस्त बेनिफीट जाली म्हाका तांत. अनेक विशय अभिमान म्हण सांगल्यार हांव 28 वर्स इंडियन ऑयलाचे कॉन्ट्रॅक्टर ट्रान्सपोर्ट ऑफिसाक काम केलें. तेन्ना तो म्हणटा आशिल्लो 28 वर्सांत एक दीस पुडी तूं हुशार ना म्हण रज गेली ना हांवें. तेन्ना तो म्हणटा आशिल्लो ताका म्हळ्यार गुजरातचे ताणें ताका सम कन्नड ज्ञान आशिल्लें. तो म्हणटा आशिल्लो नोबडी हॅज क्रिएटेड दीस रेकॉर्ड प्रतिभा अँड आय डोंट थिंक एनीबडी विल ब्रेक इट ऑल्सो. व्हेरी गुड म्हण सांगिल्लें. त्या म्हगेल्या जिवनांत अविस्मरणीय 28 वर्सांत आतां जाल्यार तितलेची देवाल दयेन कसले अनारोग्य म्हण ना म्हाका. ह्या विशय आयकतना म्हाकाची आंगा कांटे जुमू जातस. म्हळ्यार एक आमी अशी सांगच्याक आनी प्रत्यक्ष प्रमाण जावन तुमी एक ते दाखोवन दिलेलो आसा. आतां आमी योगाचे स्लोगन सांगताचे योगा कराची निरोगी जयाची म्हण. जाल्यार तुमी ते प्रत्यक्ष जावन तुमगेले कर्म हांतूची दाखयला कर्मयोगारी तुम्ही दाखयला ते म्हण तुमकां ते मस्त एक अभिमान दिसता. खंडीत अभिमान आसा म्हाका. खंडीत अभिमान कुणाय जेव्हा हाव आर यू हाव इज युअर हेल्थ म्हण इट इज नॉट गुड इट इज एक्सलंट. ते तितले बरें सर सांगू येता म्हण दिसता. त्या देवाला अनुग्रह तितलेची. आनी पूर क्रेडीट त्या योगाक दिता आसा हांव. म्हाका म्हण आमनान सानपणे दाखोवन तांतो घावन न्हू तेदन सूर केल्यार मागीर मध्य ಸ್ವಲ್ಪ वर्स सोण सुपर वापस ते सूर केले पळय. आनी म्हाका कितले काळ हापाय गुण तेगे तितले काळ हांव सोडून हांव म्हणून लेखला केन्ना रोग येत तरी गुण करची पयशी येना तशें लायक बुद्धंतीक खाली बोट्टा लेकार आमी सांगू येता रोग नत्ती कोण क्लासा येताची म्हणून. आमगे शिबिरांत एक वेळ निमगिलेले कोणाय कसले रोग नत्तील कितले जन येताची म्हण. एक 200 जनांत ओटू एक 50 जनांत हात उकळागी ना पुरो जर कसले एक पांया दुखी पाटी दुखी कुर्टा दुखी काय जावं वय BP शुगर अशें कसले पण या वय कसले पण एक आसता. अर्थांची जून 21 आमगेले आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून जाल्ले. तुमी ते कशी एक हें केलें म्हळ्यार आचरण कशें केलें तुमी. आमी प्रती वर्स ते आचरण करताचे. प्रती वर्स आमगेले स्कुलांत अळकेंत गुजराती आंग्ल मिडियम शाले म्हणून ते प्रती वर्स आमी जून 21 आचरण करताचे. प्रती वर्स एक योग गुरू आपोवन तांणी आमकां वर्ग घेताचे आनी तांकां एक आमी सन्मान करताचे. चेडवांक पर बारीक खुशी चेडवां लोट आमी तांगेले पोशाखांक आपयतात ते तांकां खुशी जाता चेडवान करची पर पडयल्यार. ह्या पटे एक योग नृत्य करयलें ताका मस्त म्हाका हें मेळ्ळें असं तुगेलें प्रेजल असं म्हणटात ताका प्रशंसा मस्त प्रशंसा मेळ्ळी ताका. लायक जाला योगा डान्स म्हणून. आनी दशावतार चेडवान केल्लेले आसा बार लायक योगाचे योगा पोस्चरांतूची आसनांतूची ते केल्लेले आसा चेडवान. ताका मस्त प्रशंसा मेळ्ळेलो आसा. तशें आनी एक आमगेले प्रतिश्ठाना दाखोवन संगनिकेतनांत ते व्हड मट्टार केलेले 800 लोक आशिल्लो. तशी सकयल शाखेत आमी ओट्टू जावन थंय आचरण केलेलें आसा. थंय तशीची बायलांक आपोवन हाडून ते सन्मान करून थंय लायक जावन केल्लें. प्रती वर्स करताचे आमी. तुमगेले जिवनांतुले खंयचे अविस्मरणीय घटन सांगू येत की. अविस्मरणीय घटन म्हणारे हांव आत्मानुसंधान शिबिराक चमकयलेली ते तुमकुरांत जेवचे ते एक विसरू नत्तिलेचे अनुभव तो. कसं म्हण सांगल्यार ते 5 दिसा शिबीर तांतूं सुरवे दीस वचून आमी भितर
श्लोकन सांगला रे मागीर येवूत उल्लोचान आ मौन आ ते आनी हांगा घरकडे मी म्हणल्यार सकाळ कापी दनपार जेवण सांजवेळ खावप असं बूक जालें तशें खाता आशिल्लें थंय कसलें ना खाली एक रागी गंजी आनी एक तांगेल कसं गोवां पीठ अन्नेक सकट घालनेक उंड तितलेची मागीर गरिकेची पुरा पानीय मागीर ते बेलद हण्ण म्हण येता पळय ताजी पानीय तशी कशायो त्यांची शिवाय खावच्याक कसलें नाशिल्लें आनी आमकां हांगा सगळो दीस तशें पांय मडचून बसून अभ्यास ना ते तसले सगळो दीस पांय मडचून बसू का घंटे कटले बसू का अभ्यास करतना त्याची की सुरळे कश्ट जाले मागीर सिद्धरा बेट्टा म्हण थंय एक आप्पन व्हरताशें आमकां आत्मानुसंधान कडे दीस खाली पांयार येता गुड्डू चडचो चडता चडता केल्या जावन पडताची चडताची वापस पडताची त्या एक भारी लायक अनुभव तो सिद्धरा बेट्टान तो आत्म अनुसंधान शिबीर म्हण सांगून आमी कशी आमगेल्या भितर इनर इंजिनियरींग म्हणटा पळय आमगेल्या भितर आमी कशी योगा आमगेल्या जिवनांत तें अळवडीसकडे वयता म्हण सांगून तें एक शिकयता शिबीर 5 दिसा शिबीर म्हणल्यार तें तसो लायक अनुभव तो तुम्ही इतले शिबिरांत वांटो घेतले योगा विशयांत तुम्ही पदवी घेतले डिप्लोमा मास्टर्स ज्युरी त्या परीक्षेत तुम्ही पदवी घेतले तुम्ही कॉम्पिटिशनाक चेडवांक कॉम्पिटिशना पेटे येयलवरेचे तुम्ही कॉम्पिटिशनांनी चमकलेलस की बाई चिमकला हांव कोलारांत वचून तांगेले जिल्ला मट्टाचे कॉम्पिटिशन आशिल्लें तांतूं पार्टिसिपेट करून 3rd प्रायज मेळ्ळेलो म्हाका आनी मैसुरांत तो दसरो जत्तर तांगेला युवजन क्रीडा म्हण सांगून तांतूं वचून थंय प्रायज मेळ्ळेलो आसा आनी एक पळय तांगेले पिळीकुळांत एक कॉम्पिटिशन जालेलें ते गेल्या कडेन पुरा एकाचे दोनीचे तशें मेळ्ळेलो आसचे प्रायज गेल्या कडेन तशी तुम्ही एक योग शिक्षणार्थी जावन शिक्षकी जावन एक प्रदर्शनात्मक जावन तुम्ही योगा करून पंद्यांत तुम्ही जिंकिलस तशी एक पंद्य जाता तांत भितर तुम्ही एक जोरी जावन तांत भितर हें केलेलें आसा तशी तुम्ही तीर्पगार जावन तुम्ही तसले एक अनुभव घेतिलस अशी एक योगा तुमगेल्या जिवनांत मस्त प्रभाव घेतला म्हण सांगच्यान तूं काही संशय ना खंडित ना योगा शिकची न्ही आतां योगवे जीवन म्हणटा पळय जीवन योगा जालें सकाळी जीवन शैलीच तुमगेले योगा जावन गेले आहार पद्दती जेवो एकल्या लोट व्यवहार स्थितीन जेवो आनी घरांत तशीच आमगेल्या कंपाउंडाचें घर 5 घर आसा जाल्यार आज येताय म्हाका एक कोणाले ओटो एक रडाय जेवो उत्तर सोडची जेवो कसलें ना लायक जावन आसाचे आमी त्या पुरा साध्य जाल्यार खंडित योगा निमती शारीरिक आरोग्य सोड मानसीक आरोग्य जेवो बौद्धीक आरोग्य जेवो सामाजीक आरोग्य सकट म्हाका दिल्लेलें योगानाची तेच देखून हांव ताका केन्नाय चिरऋणी असले एक अवकाश म्हाका दिल्लेले विश्व कोंकणी केंद्राकर आनी चंद्रिका मल्ल्या तांकां एक धन्यवाद मेळलो नमस्कार इतले वेळू आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे स्टुडियोकी येवन प्रतिभा नायक हांनी तांगेले योग जीवना विशय आमगेलो ಒಟ್ಟು भासाभास केलेलो आसा विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन आनी विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकां तर्फेन हांव तुमकां धन्यवाद सांगता.